आयची प्रेस कॉन्फरन्स आहा ती स्पेशल स्मार्ट सिटीचेर आहा आनी जेन्ना जेन्ना स्मार्ट सिटीचे वर्क काम चालू जालें तेन्ना म्हाका दिसता काँग्रेस पार्टीन ठामपणे लोकां वांगडा रावली, पणजीकारां वांगडा रावली, तशें फुलचे गोंयचे लोक जे हांगा कामाक येतात तेंच्यांनी पळयलें की हांगा जे रस्ते जे काम चालू आसा ते थर्ड ग्रेडीचे चालू आसा आनी काल आमी पळयता जो एक मिनिस्टर आनी हांगाचो MLA मोन्सेरात भाव तेणी सुद्दां हांगा स्कॅम जाला म्हणून सांगला, हांगा काम थर्ड ग्रेडीचे जाल्ले आसा म्हणून सांगला आनी जो कन्सल्टंट आहा तेचेर आरोप केला. 2 दिसा पयलीं आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगले की जो पुरी जो अर्बन मिनिस्टर आसा तो येयल्लो हांगा आनी तेणी हितून कसलो आढावो घेतलो तो खबर ना. जो MLA स्थानीक MLA आसा तेचे वांगडा मिटींग घेतलेली आमकां खबर ना, तुमकांय खबर ना. मिस्टर काब्राल जो अर्बन डेव्हलपमेंट PWD मिनिस्टर आहा ताकाय खबर ना काय तो आमकां खबर ना की तो आसलो काय ना तो. आता अशें कितें जालें आनी कितें घडलें आनी जेन्ना जेन्ना करप्शनाचे जे टोटल कमिशनाचे विशय येता तेन्ना प्रत्येक MLA मिनिस्टर आनी चीफ मिनिस्टर हो एकामेकाचेर घालता आनी ते काल तुमीच मिडियान हाडून दिला आनी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा कारण जी गजाल खरी आहा ती मिडिया सची पावयता आनी मोन्सेराताक ह्या फावटी तोंड उगडचें पडलें की ह्या कामान आपलो हात ना. आता तुजो हात आहा पांय आसा काय कितें आहा तें आमकां खबर ना कळ्ळें, कारण तुजो हात पांय आसूपाक जाय कारण तूं हांगा MLA. सेकंड थिंग कॉर्पोरेशन तुजी आसा, कुशिकलो MLA तुमचो आसा, सगळे BJPच्यान हे तिसवाडी भरलेली आसा. सो खंयच्या MLA कितें पावले आनी कितें पावले हें खबर आहा आनी आमी जे जो विशय स्मार्ट सिटीचो आहा पळय तो आमी धारेर धरून धरला. धारेर म्हणजे आमी उबी रावपाना, हेच्या फुडें जे जे स्टेप करप्शनान घेवपाक जाय, जे जे डिपार्टमेंट आसतले पळय तेका आमची पार्टी एविडन्स मागतली आनी जाय जाल्यार तेंचेर FIR. कारण आतां जेन्ना एक मिनिस्टर सांगता की हांगा करप्शन जाला, थर्ड ग्रेडीचें काम जाला जाल्यार ताबडतोब चीफ मिनिस्टरान तेचेर FIR लॉन्च करून जाय आसली. जे कल्प्रीट आहा तेचेर घेवंक जाय आसली ना हांगा बेश्टे दर्शन करून येता रातचो आनी वयता. आनी ह्या पावसाळ्याक आनी म्हाका दिसता 8 दीस उरल्या आनी त्या पावसाळ्याक अशी परिस्थिती येतली की ह्या पंजीम सिटीचेर हाय अलर्ट लावचे पडटले नाजाल्यार तुमकां खबर आहा लोक चवताळे आनी कितें जालें जाल्यार 144 सेक्शन हो तेंचो हत्यार आहा BJPचे ते हत्यार लायतले थंय आनी लावचे पडटले कारण एटलिस्ट 4 जाण लोक थंय चलोवंक शकना. मागीर जाल्यार पावस पडटलो, गटरां जातली आनी गाडयो जेन्ना उडपाक लागतले भितून वयतले तेन्ना 4 लोक चलपाची परिस्थिती येवची ना, थंय जावचीच ना. कारण इतले खतरनाक डिजास्टर जातले की लोकांच्या फुडें कितें जातलें तें खबर ना. दुयेंस पडटले लोक, दुयेंसा वांगडा लोकांची सारकी हालत जातली आनी हेचो इफेक्ट फूल गोंयाभर जातलो. कारण सगळे कॅपिटल सिटी म्हटल्या बरोबर टुरिस्ट येता थंयसर आनी कोण येता आनी हो पयसो म्हणटा पळय तो फक्त ह्या BJPचोच न्हू, हो पयसो अख्ख्या इंडियेचो कारण स्मार्ट सिटीचो पयसो दिला तो फूल टॅक्स पेयराचे चो आसा. सो हांव मागता की बेगीन जागे जावचे ना ते कारण जे मिनिस्टर आहा पळय आनी जे BJPचे MLA आहा तेंकां कांयच खेळ ना. तेंच्या लोकांनी एक्चुअली तेंकां निवडून हाडला पण तेंकां कांय ऑथॉरिटी ना हे काल भाऊश मोन्सेरातान आपल्या तोंडान सांगलेलें आसा. सो काँग्रेस पार्टी फुडल्या विकाक एक सायकल रॅली पणजेन काडटली आनी वॉकिंग टूर काडटली एक पंजीम सिटी दर्शन म्हणून आनी तुमकां दाखयतले कित्याक आमी पणजीकारां वांगडा आहा, लोकां वांगडा आसा. जे जे थर्ड ग्रेड काम जाल्या पळय ते आमी इन्स्पेक्ट करतले आनी आय डिमांड की हेच्या फुडें जर चीफ मिनिस्टर टेक्निकल ऑडिट जायना, टेक्निकल ऑडिट बेश्टे ऑडिट न्हू, टेक्निकल ऑडिट जायना जाल्यार
काँग्रेस पार्टीये टेक्निकल ऑडिट जावपाक आनी FIR कोणाचेर जाला पळय तेचेर हे करता. कारण टेक्निकल ऑडिट कितें आहा की टेक्निकल ऑडिट म्हणजे कितें बाबा तो पेवर कितल्याचो घेतला आनी कितें आहा लोकांक कितले घेतला सिमेंट कितले घेतला एका टेक्निकल ऑडिट. कारण हो सरकार आहा बेश्टे ऑडिट मागले काय ना इतलो खर्च जाला म्हणून मारतलो. वी डिमांड टेक्निकल ऑडिट.